डान्स बार्रा म्हणटात ती गोंयांत नात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें। पूण कळंगूट वाठारांत बेकायदेशीर डान्स बार्रा चलतात अशें आमदार मायकल लोबो सरपंच जोसेफ सिकेरान बोवाळ केल्लो। हे विशीं तांणी मुख्यमंत्र्यांची भेटूय घेतिल्ली। बेकायदेशीर डान्स बार्रा वेल्यान कळंगुटे व्हडलो बोवाळूय जालो अशें आसतना लेगीत मुख्यमंत्र्यांच्या कोंतान गोंयांत डान्स बार म्हणटात ती ना खंय। सर क्रायम रेट म्हणटा ती इतली वयर पावल्या। हांव मुखेलमंत्र्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जालो तो पळयलो जाल्यार नकळो हांव कलंगूट बागा एरियेन डान्स बारांनी भितर व्हरतात आनी कशे लुट्टात ते लोकांक आनी तो मनीस कॉल आवट करता की गोंयांत वचूं नाका म्हणून। पळोवप इज व्हेरी बॅड। म्हाका आतां एक मनशान कोणें धाडलां पूण आय थिंक डान्स बारां म्हणटा ती मुंबय आशिल्ली ती बंद जाली ही आमकां खबर, आमी आयकल्या। गोंयांत डान्स बारां आमी परमिशनच दिवंक ना म्हण सांगतात तुमी। अरे म्हळ्यार कितें सगळें आसून पसून तुमी नवेच। त्यांनी डान्स बार आणि जे उलयले स्पीकर सर आमी डान्स बाराक खंयच्याच परमिशन दिवंक ना, डान्स बार आमी चलोवपाक दिना। आमी वचून परमिशन दिवंक ना डान्स बारा स्पीकर सर डान्स बारा ना आमी 100% एग्री आहा। मुख्यमंत्री सांगू शकता डान्स बारा ना म्हणून, जाल्यार मागीर तो आमदार कित्याक गेलो ऑब्जेक्ट करूंक? मायकल लोबो आनी तो जोसेफ सिकेर एजिटेट करता मरे। तुजेच बरोबर आहा दोगूय बीजेपीन। स्पीकर सर आसात जाल्यार आमदारांनी आमच्या पुलिसेक दाखोवन दिवची, आमी बंद करता, कोणाक डायरेक्ट वचपाची गरज ना। So called night club and we are trying to seal the premises. It's almost sealed. So all these things are happening in Kalangot and it is a big problem for us. So that's why we all came for an inspection over here right now. Now it is 9:30 and again at 11 o'clock we will be coming again over here. We are doing this round the whole night and whatever these clubs, the so-called clubs or the dance bars, we are closing it. We have just closed that Three Kings dance bar over there in Kobrawada only, in our this ward only, this next ward. So that's why we have come here now. Now we will not keep quiet for anyone. आयज आमी एक सायड दाखयलेली आसा, कालांगूट पंचायत सेज दॅट आमकां नॉनसेन्स नाका हांगा, असले बिजनस आमकां नाका आनी असले आमकां डान्स बार कालांगुटान नाका। आनी हे आमी पळयतले, आमी आसो पासून ओन्ली डान्स बारां कालांगुटा येवची ना। ह्या पासत हांव लोकां लागीं मागता, जो तो तेणें कोणाक भाड्याक दिला आपणाचे प्रॉमायसीस त्यो परतून घेवच्यो आनी बरे बिजनस निवडून करचे।